गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आणि रिबिल इंडिया ट्रस्ट गोवा असोसिएशन विथ डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत गव्हर्मेंट ऑफ गोवा वुमन्स एवर 2023 हो आमचो कार्यक्रम कालच्या 7 मेक जावपाचो आसलो आणि तो काही कारणांक लागून आमचे CM पंचायत मिनिस्टर तांकांय टायम नाशिल्ल्या कारणान हो आमचो आज 14 मेक प्रोग्राम जातलो. त्या प्रोग्रामांक हांव तुमकां सगळ्यांक आमचे गोवा पंचायतीच्या वतीन सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा ऑल पंचायतीचे मेंबर्स आणि तशेंच जिल्हा पंचायतीचे मेंबर्स हेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवपाचें. आज आमी गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानान आमी आय कॅम्प जवळ जवळ 53 सुमार केले. तितून हेल्थ केअर हे आमी हेल्थ कॅम्प हे सुद्दां आमी टोटल दोनूय धरून 64 सुमार हे कॅम्प आमी केले. आज महिला शक्ती आमी पयलीं आमी कितें आसले आमचे कोर्सीस जाताले, आय कॅम्पूय जाताले, पण आज महिला शक्ती खंय तरी आमी फुडें पाविल्ली आसा आनी तें आमकां मुख्य कारण म्हणल्यार आमचे इंडिया रिबील ट्रस्ट हांच्या वतीन आमी आज तेंचो हेल्प घेवन तेंचे जोड पालवान आमी आयज हे कार्यक्रम घेतलेले आसा आणि आमी जवळ जवळ आउटरीच प्रोग्राम सुद्दां आमी 64 सुमार केल्ले आसा आणि तितूनसून आमी लोकांक आयज आमचे ज्यो महिला भितर खंय तरी तेंच्यांनी काम केल्लें आसा, खंय तरी एवॉर्ड घेतलेले आसा आनी तितून ह्या प्रोग्रामांसून आमी त्या बायलांक फुडें काडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हांव ह्या ऑर्गनायझींग कमिटीचे स्टेट लेवल हांव दिक्षा कानोलकर गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आणि श्री अभय वामयकर चेअरमॅन रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट तशेंच आमच्यो श्रीमती नॅली रॉड्रिगीस चेअरपर्सन, मागीर श्रीमती सिया शेख वायस चेअरपर्सन, श्रीमती शमी सालकर वायस चेअरपर्सन, तशेंच आमचे दुसरे श्रीमती श्रद्धा आमोणकर वायस चेअरपर्सन, मिसेस गौरी शिरोडकर वायस चेअरपर्सन ह्यो ह्या हेज्यो कमिटीच्यो मेंबर्स आसा. आनी तेच्या भायर आमची ॲडवोकेट अनिता थोरात ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी, डॉक्टर लक्ष्मी भणे सेक्रेटरी नॉर्थ आणि डॉक्टर जानवी प्रभुदेसाय सेक्रेटरी साऊथ, तशेंच आमचे श्रीमती गीता परब मेंबर, श्रीमती अमिता भामयकर शेटकर मेंबर, श्रीमती निहारिका मांद्रेकर मेंबर, श्रीमती एस्टेला डिसोजा मेंबर ह्यो ह्या कमिटीच्यो मेंबर्स आसा. तशेंच आमकां आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे पंचायत मिनिस्टर मॉविन सर हांच्यांनी आमकां ह्या प्रोग्रामांक जायतो हेल्प केल्लो आसा आनी तेंचोय आमकां फुडें सुद्दां ह्या प्रोग्रामांक जावं आमच्या गोवा पंचायत महिला शक्तीक तेंको आसतलो आनी हांव तेंकांय थँकफूल म्हणटा कित्याक गोवा पंचायतीच्या वतीन आयज आमचे हे प्रोग्राम व्हरपाक खंय तरी कोणाचो तरी आदार आमकां जायच पडटा. पूण पयलीं आमची महिला शक्ती कमी प्रमाणान हे आसली पण आतां जायती बरी फुडें सरलेली आसा. आमचो मेन कार्यक्रम आसा तो सादारणसो एक 8 फेब्रुवारीक सुरू जाल्लो. सो वॉट वी डीड इज वी स्टार्टेड दीस प्रोग्राम विथ समथींग कॉल्ड एज आउटरीच प्रोग्राम लॉन्चिंग. आनी जशें ऑलरेडी दिक्षा मॅडमीन सांगलें आसा आमचे 97 प्रोग्राम्स गोंयभर इन ऑल 12 तालुकास ऑर्गनायज जाल्ले आसा आनी अप्रॉक्सिमेटली 35,000 बायलां कडेन आमी थ्रू दोज आउटरीच प्रोग्राम पावल्ले आसा. फक्त ब्रीफ दिता कितें कितें केलां तें आमी. सो आमी 64 हेल्थ कॅम्प घेतलेले आसा अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. म्हणजे आमी वी हॅव गॉन टू प्लेसीस लायक काणकोण खोतीगांव, टू प्लेसीस लायक पेडणे तालुका, सत्तरी, अशें करून सादारणशे 64 आमचे हेल्थ कॅम्प जाल्ले आसा. 100 कडेन आमी लॉन्चिंग प्रोग्राम घेतले. तातूंत परवरीचो लॉन्चिंग प्रोग्राम घेतलो. थंय ऑनरेबल IT मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे आयल्ले. सिमिलरली आमी मागीर कार्यक्रम घेतलो मुरगांव दाबोली ह्या भागान. थंय चीफ गेस्ट आसले ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पंचायत मॉविन गुदीन सर. देन वी हॅड वन प्रोग्राम इन खोतीगांव काणकोण वेर रमेश तवडकर सर वॉज द चीफ गेस्ट. देन वी हॅड वन प्रोग्राम एट बेतोडा पोंडा, सुभाष शिरोडकर sir was the chief guest. Similarly, we had one program at Penne where Shri Praveen Allekar, Honorable MLA, was the chief guest. आणि सोवो प्रोग्राम घेतलो तो आमी ओल्ड गोवा घेतलो तिसवाडी तालुक्याचो. आमी टोटली लिडरशीप इन सायन्स म्हणजे
सादारण जी 8वी 9वीची चली भुरगीं ताका सायन्स एंड टॅक्नोलॉजीन प्रमोट करपा खातीर आमी हो प्रोग्राम घेतलो आनी ताजी आमी टोटल 20 स्कुलां कवर केली. म्हणजे आय एम हॅपी टू से दॅट एक स्कूल आसलें तें 70 थाणे, तुमकां खबर आसा की दॅट इज ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा. सो अशें आमी 20 स्कुलांनी कार्यक्रम घेतले. 2 आमी स्कील डेव्हलपमेंटचे प्रोग्राम घेतले. एक कार्यक्रम जालो तो बेकरी कोर्स, सादारणशी 30 अनएम्प्लॉयड बायलां आयिल्लीं थंय. दीस हॅपन एट माजोड्डा. आनी दुसरो आमी स्कील डेव्हलपमेंट घेतलो तो वेरी इंट्रस्टींग वॉज वी टूक इट फॉर 32 पंच मेंबर्स फ्रॉम तिसवाडी तालुका, ऑल वुमन पंच मेंबर्स. म्हणजे पब्लीक स्पिकींग आनी इफेक्टीव पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट असो करून तो कार्यक्रम जालो. इन एडिशन टू दॅट वी टूक वन प्रोग्राम ऑन लिडरशीप एंड एंटरप्रेन्योरशीप ऑपॉर्च्युनिटी. जो कार्यक्रम जालो निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ निर्मला एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट. सादारणशी 150 चलयो भुरग्यो आयिल्ल्यो थंय आनी एक बऱ्या पैकी थंय एक प्रोग्राम जाल्लो. अनदर प्रोग्राम वीच वी टूक वॉज फॉर 100 बायलां एंटरप्रेनर्स. सादारणशी 100 केपें तालुक्याची बायलां ही सांगे रिवणा हांगा आयिल्लीं. अनदर आनी आमचो एक सारको विशिश्ट आनी सारको फेमस म्हणजे आतां जाला तो इन्फ्लुएन्शियल वुमन मीट. ऑलरेडी आमी 3 इन्फ्लुएन्शियल वुमन मीट घेतलेले आसा. तातूंत एक जाल्लो तो फक्त ओन्ली फॉर बिजनस वुमन विच टूक प्लेस इन गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सेकंड वन हॅपन्ड एट सांगे भाटी. रिसंटली 2-3 दीस पयलीं जाल्लो आसा. थंय सादारणशी 60 फार्मर बायलां आयिल्लीं. सो तो आमचो एक बऱ्या पैकी इन्फ्लुएन्शियल वुमन मीट हो कार्यक्रम जाल्लो. आनी तिसरो घेतलो तो आमी घासपर्डेजान घेतलेलो, वेर सादारणशी एक 20-25 सुमार प्रोफेसर्स आयिल्लीं हू आर टिचींग एट अंडर ग्रॅज्युएट लेवल. सो अशें करून सादारणचे आजच्या तारखेन आमी 97 आउटरीच प्रोग्राम केल्ले आसा आनी सादारणचे 35,000 बायलां कडेन आमी पावल्ले आसा. उरलेले 3 कार्यक्रम आसा तो एक कार्यक्रम आसा तो 8 तारखेर आसा सांजे 6 PM ऑनवर्ड्स इन घासपर्डायज. इट इज कॉल्ड एज वुमन इन लिडरशीप. सी बायलां लिडरशीप वर टेकन who are leaders in business or maybe entrepreneurship or maybe in politics or maybe in some other fields. तांकां ती थंय येवन थंय सादारणसो एक 40 ते 50 बायलांचो बरो कार्यक्रम आमचो जावपाचो आसा. 9 तारखेर कार्यक्रम आसा तो केपें आसा. जी अनएम्प्लॉयड चलयो आसा हू आर बिलो एज ऑफ 30 तांच्या खातीर एक स्पेशल कार्यक्रम केपें सांजे 3 सुमार दवरलो आसा. So it will happen at Kepe. I don't know the location, but it will happen there. And the last program, the 100 program, where on behalf of Rebuild India Trust and Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan, I invite you all for this unique program. Sadharanche 20 NGOs who are working for women in different fields, they will be honored here. We will honor them at the hands of Honorable Minister for Panchayat, Momin Gudin sir. आणि they all of them will come here, they will give presentation, the success stories आणि कितें challenges आसात ताचो तो कार्यक्रम हांगा सादारणसो 1 ते 1.5 वर्साचो कार्यक्रम हांगा 10 तारखेर 3च्यान सुरू जातलो. 3 ते 5:30 कार्यक्रम आसा आनी हाका खुबश्या लोकांनी ताचो फायदो घेवचो कित्याक many people don't know which organization doing what work for the women empowerment. सो ह्यो कार्यक्रम 10 तारखेर जावपाचो आसा आनी 10 तारखेरूय आमचो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट कंप्लीशन ऑफ 100 आउटरीच प्रोग्राम्स. I think that's a very extensive efforts and hard work put by Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan and Rebuild India, and as well as Diksha Madam has said, also the organizing committee under the leadership of Nelly Rodriguez Madam and Advocate Anita Thorat हांच्या अंडर एक बरो पैकी आमकां एक टीम करून इतलो व्हडलो आमी कार्यक्रम केल्लो आसा. एट लास्ट आय वील रिक्वेस्ट की कार्यक्रम 7 तारखेर जावपाचो आसलो, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टन्सीस इट हॅज बीन पोस्टपोन टू 14th. 700 लोकांची कॅपेसिटी आसा. तेजे सारकें डिटेलिंग वील बी टोल्ड बाय आमची ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी अनिता थोरात मॅडम. ती तातूंत आनी तुमकां लायट शी वील गिव यू मोर डिटेल्स. रिक्वेस्ट करता ऑन बिहाफ ऑफ गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान, रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट आनी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत चडांत चड लोकांनी हाचो फायदो घेवचो. 29 लोकांनी अवॉर्ड दिले वयतले फॉर ऑन एट दॅट दीस. आनी आय एम वेरी हॅपी टू टेल यू दॅट 160 people, 160 women who have successful in their careers and who are contributing for this event have registered for this, nominate केला for this particular award. हेतू होच आसा की गोवा स्टार विमेन अवॉर्ड जायते अवॉर्ड्स जातात, पण ह्याची एक खासियत म्हटल्यार आमी जेन्ना डिसायड केल्ले हो अवॉर्ड करपाचो, एक म्हटल्यार आउटरीच प्रोग्राम जे आमी डिसायड केल्ले की साधारण आमी 100 आउटरीच प्रोग्राम्स करताले आणि साधारण 30,000 ते 50,000 महिला पर्यंत पावताले, जेणे करून आमकां प्रत्येक तळागाळातली महिला जी महिला खातीर वावरता अशें आमकां नॉमिनीज मेळटाले म्हणून. सो आमी जे अचीव करपाचे आसले ते अचीव केलेले आसा, कित्याक 4 तारखेर आमचे नॉमिनेशन आसलेले ते क्लोज जालेले आसा आणि आता आमी जजींग कमिटी आमचे तेचेर काम करीत आसा. रोखडेच त्याचे अनाउन्समेंटय जातले, पण मेन जो अवॉर्ड फंक्शन आसा ते आमचे 14 मेक आसा. सगळ्या लागीं मागता हो प्रोग्राम चुकूं नाका, कित्याक हेतू होच आसा की बायलां कशी काम करता ग्रासरूटा पर्यंत हे लोकांक कळपाक जाय. आणि
जे न्यू कमर्स आसात तांकांय कळपाक जाय आनी तेंच्यांनी मॅक्झिमम सोसायटीन बरे पद्दतीन काम करून बायलांक एम्पावर कशें करपाचें हो मेन उद्देश आसा ह्या एवॉर्डा फाटल्यान. दुसरें म्हटल्यार 14 तारखेर आमचो जो प्रोग्राम जातालो इट्स फक्त एवॉर्डच फंक्शन न्ही तर आमचीच बायलां जी हाऊसवायफ्स आसात जी आमच्या तळागाळान वावरता तीच बायलां एक मुखार एक कल्चरल प्रोग्राम घडून हाडटाली. एलॉंग वीथ दीस कल्चरल प्रोग्राम जावं ते दिवली डान्स असो जावं ते वेलकम सॉंग असो वेलकम डान्स तशेंच एक फॅशन शो आमी आमची वर्मा डिमेलो जी इंटरनॅशनल लेवलाचेर व्हेरी नोन पर्सनॅलिटी आसा इन फॅशन डिझायनींग शी इज गोईंग टू डू फॅशन शो आनी तशेंच जाता तितले आमी बऱ्या पद्दतीन हो प्रोग्राम घडून हाडलेलो आसा. सो सगळे आमचे जे कोण मेंबर्स आसा सगळ्यांक लागीं मागता आनी सगळ्या अख्ख्या गोंयच्या जनतेक आमी आयज अपील करता की तेंच्यांनी 14 तारखेचो प्रोग्राम जो आसा तो चुकूं नाका. 14 तारखेर 3:30 NIO ऑडिटोरियम हॉल हांगा हो प्रोग्राम जातालो आनी सगळी वेवस्था केलेली आसा. सगळ्या लागीं मागता हो प्रोग्राम चुकूं नाका. जरी कोण एम्पावरमेंट ऑफ वुमना खातीर काम करनात जाल्यार तुमी तुमचो प्रेझेन्स दाखवून तुमी बायलां खातीर तुमकां रिस्पेक्ट आसा बायलां खातीर तुमी वावरता हे सुद्दां आमकां दाखयल्यार आमी खूब तुमचे व्हडले उपकारी आसताले. 100 आउटरीच प्रोग्राम करपाक 2 म्हयन्यां भितर आख्खे गोंयभर गाजोयल तेमी एज अ स्टार वुमन अवॉर्ड आउटरीच प्रोग्राम जावं हेल्थ कॅम्प जावं थायरॉयड टेस्टिंग कॅम्प जावं बोन डेन्सिटी आनी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सीस हे पंचायत लिडरा शिवार हे प्रोग्राम जावपा न्ही. एंड आय मोस्ट wholeheartedly thank Rebuild India Trust Chairman Abhay Bamaikar, who was the pillar and backbone to push all the Mahilas forward. With his Rebuild India team, we now look forward to various women NGOs, and we had clubs like Rotary Club all over Goa. We are going to look forward now to tie up our programs with Lions Club. This time we have a very dynamic DG in the form of Earl Brito, who's a Goan. We have JCs, Gautam and so many other people who are coming forward to collaborate. So it's my appeal to our elected women representatives who have taken this post in Mahila Shakti Abhiyan to work and commit yourself and take Mahila Shakti forward. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.